प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 15वो विस्वोर, वोड 21 ते 28 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्सेस 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो. आनी अवचित त्याच प्रांतांतली कानाची एक बायल भायर सरून, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोड पिडापीड दिता, अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचूं दी. पूण ताणें प्रतिपालून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्या थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव, अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपोटली. ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्याचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. खंय सायबा, तिणें म्हणलें. पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोन्नीत पडटात ते कुडके सुणीं खातात. तेन्ना प्रतिपाडून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, वो तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेक बरी जाली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी एका सिदोनाच्या बायलेचो भावार्थ पळयता. पूण बाबणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमची चोत्राय आमी सदांच त्या बायलेचेर दवरता. वय तिच्या भावार्था वरवीं तिका ती मिलाक फावो जाली. पूण बाबणीनो, कशे भाशेन तिका ती मिलाक फावो जाली? ही बायल सिदोनाची आसली म्हणजे ती एक जुदेवाच्या देशाची बायल नासली. म्हणजे ती इस्रायलच्या पोरजेची बायल नासली, ती दुसरी आसली. आनी जेन्ना जेजू आतां त्या सिदोनाच्या प्रांतान आसा, थंयसर आतां देवाचें उतर शिकयता, कितें घडटा? ही बायल बोब मारून जेजू कडेन येता, म्हणटा, म्हाका आदार कर, म्हजे चलये भितर एक देंवचार बसला, तिका सुटका दी. आनी जेजू कांयच म्हणिना, तिका कसलो जबाब दिना, तिका उलयना, तिका कांयच करिना. आतां पळयत बाबडीनो, समजा आमी कोणा कडेन गेल्या आनी कोणूच आमकां कसलो जबाब दिना, आमचे कडेन उलयना, आमी एक प्रश्न विचारीत जाल्यार तो आमकां कांयच जबाब दिना, आमकां कशें दिसतलें? आमकां वायट दिसतलें, तो आमकां नाकारता म्हणून. आनी थोड्या वेळान जेन्ना आमी बोब मारीत आसा आनी आमी आदार मागता, तो मनीस जो कोण आयकना, तो आयकना म्हणून आमी म्हणटले, हो इतलो कसलो मनीस, हो आमकां आदार पासून दिना, जबाब पासून दिना, आमकां नाकारता. आनी आमी आतां आमकां दूख भोगून, आमकां वायट भोगून, आमकां राग येवन आमी थंयसरली कडसडून वेता. पूण ही बायल बाबडीनो कांयच म्हणजे जेजू कसलो जबाब दिना म्हणून ती बंद करून ती बोब मारीत येता. आनी शेकीन जेजूचे शीस जेजूक सांगतात, म्हणटा, ही बायल बोब मारीत आसा, तिका पयस धाड, कित्याक आमकां बोब मारून ती आमकां त्रास कोत्ता, आमकां मागीर पडेन आमच्या वाटेन येता. आनी त्या वेळार बाबडीनो, जेन्ना ती अशें म्हणटा, जेजू आतां पयले पाट आपल्या शिसांनी तिका ते बायलेक पयस धाडपाक म्हणला म्हणून जेजू आतां शिसांक सांगता, हांव येवंक ना भायल्या लोकांक पेखोणी दिवपाक वा तांकां शिकोवपाक, हांव फकत इस्रायलच्या घोराब्यान वा इस्रायल बीची पोरजेक हांव देवाचें उतर शिकोवंक येयलां. आनी बाबडीनो, जेन्ना ही बायल आतां ही उतरां जेजूची आयकता, कित्याक पयले पाट जेजू तिजे वर्शीं म्हणजे तिच्या संबंदा वरवीं तो उलयलो
तेन्ना ही बायल कितें म्हणटा भाव भयणीनो, ती म्हणटा म्हाका सुण्या भाशेन तुवें म्हणलां जाल्यार, कित्याक जेजून कितें म्हणलें, भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक सारकें न्हय. भाव भयणीनो, एक तर तो तिका जबाब दिना. दुसरी वाट म्हणल्यार तो म्हणटा हांव इस्रायली परजेक येयला आनी भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक हें सारकें न्हय. आनी ही बायल सगळें उतरां आयकता. भाव भयणीनो, कोण तुका सुणें म्हणीत जाल्यार, कित्याक त्या वेळार इस्रायली परजेचो लोक जावन आसत देवाची भुरगीं. देवान इस्रायली परजेक आपली भुरगीं म्हणून वेंचून काडलेलीं. आनी जो कोण बायलो आसलो तांकां म्हणजे पयस दवरताले, म्हणजे तांकां सुणीकूय. आनी जेजून आतां तोंड उक्तें करून म्हणलें, भुरग्यांचें जेवण काडून, म्हणजे भुरग्यांक हांवें कितें करूंक जाय तें सोडून आतां ह्या सुण्यांक, म्हणजे हे बायलेक ताणें सुणें म्हणलें. आनी भाव भयणीनो, समजा आतां जेजून आतां कांयच म्हणूंक ना तिका, ताजे उपरांत जेन्ना तोंड उक्तें केलें आनी तिका सुणें म्हणलें जाल्यार तिका कितलो अपमान जातलो आसलो, कितली दूख भोगतली आसली. पूण भाव भयणीनो, ही इस्रायलाच्या प्रांतांत ती बायल, ती पळयना जेजू कितें म्हणटा, कोण तिका नाकारता, कोण तिका दूख दिता, कोण तिका वायट म्हणटा, कोण तिका सुणें म्हणटा, हें कांयच ती दवरिना आपल्या मनान. ती फकत आपलें मन दवरता जेजूचेर आनी तिच्या दुयेक पेकोणी मेळपाक. आनी भाव भयणीनो, शेकी जेन्ना जेजू तिका सुणें म्हणटा, ती म्हणटा, सोम्या म्हणटा, सुणीं भुरग्यांचें जेवण जें सोकलां पडटा जमनीचेर तें पूण खातात. तूं म्हाका सुणें म्हणल्या जाल्यार तुज्या भुरग्यांचें जेवण जें उरलेलें आहा, जें सोकलां पडलां, तें पासून खावपाक हांव तयार. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू तिजो भावार्थ पळयता. भाव भयणीनो, इतलो अपमान भोगून, इतली तिका नाकारून, इतलें तिका जाबा पासून दिवन, इतलें तिका सुणें पासून म्हणून ती आतां ती वाट सोडिना. आयज भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी, कोणें आमकां कितें सांगलें हें करपाक तें करपाक, वो आमकां कितें वायट म्हणलें, आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर सोडून आमी अपमान घेता, आमकां वायट दिसता, आमी रडटा. आनी आतां आमचो भावार्थ चलना आनी आमकां कांयच देवा कडसून मेळना. तर आयज ह्या प्रांतान, ह्या सिद्रोनच्या प्रांतांची बायलेचो भावार्थ पळोवन कशे भाशेन तिणें आतां तिका तिजी मिलाग मेळ्ळी. कित्याक जेन्ना जेजून तिका म्हणलें, बाय म्हणलें, तुजो भावार्थ इतलो व्हडतो आनी तुका जें जाय तें, तुज्या दुयेक जी सुटका जाय ती ह्याच वेळार हांव तुका फावो करतां. आनी तिच्या भावार्था लागून ते बायलेची दूख बरी जाली. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितले त्रास आसत, कितली आमकां आळकोळ आसत, कितलो धुमाळो येयला जायत, कितले आमच्या जिवितांत आमकां आमच्या कुडीन वा आमच्या दुडवांनी वा आमच्या समोनांनी त्रास येयला जायत. आयज आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया. जेजूचेर दवरपाचें म्हणजे ताच्या उतराचेर. ताणें पवित्र पुस्तकान आपलें उतर कितें सांगलां आमकां त्या परिस्थितीन, त्या उतराचेर आमी आमची दोळे दवरून तें उतर आमी सत मानून आमच्या तोंडांतल्यान आमी तें उतर उलोवन तें उतर आमी पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी अशें करता, देव आपल्या उतराक विस्वाशी, जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन येतलेंच ह्या आमकां खात्री आसा. म्हणून आयजतान आमी त्या उतराचेर भावार्थ धरून त्या उतराचेर आमी चिपकून रावून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.